1 CR कितें तुमी स्पेंड करता म्हयन्याक म्हणून, सो तितून कितले तथ्य आहे म्हाका पळोवची पडटली 1 CR म्हणजे 1 म्हाका करोड तुमी कळ्ळें स्पेंड ना. करता 1 करोड तुमी 2 रो फेरी ना, ह्या दोन्ही रो फेरीची किंमत आसा 25 कोटी. ताका 1 कोटी कोणी म्हणून सांगला म्हाका खबर ना. दोन्ही फेरीची कॉस्ट आसा ती 25 कोटी आनी ती गोवा सरकार करना. आमी ती हायर करतात. एखाद्या वेळ हायर कॉस्टाच्या विशयी उलयत जर जाय जाल्यार ते फायनान्शियल्स हांव पळयतलो, कारण तोंडपाट म्हाका ना. पळोवपाक जाय आमकां कितें आसा तें. एका दिसाक आमी आयज रो फेरीचेर सादारण संपूर्ण हातून भितर 40 ते 50 हजार पॅसेंजर्स आमी डील करतात. आनी हें करता आसतना एका फेरीचेर आमी किंमत पळोवची जर जायत जाल्यार आमी ती रिकवरी करपाक 5 रुपया लायले जर जायत जाल्यार तिकीट आमी 1.5 लाख रुपया दिसाक जोडपाक शकतात ह्या रो फेरीचेर. म्हणजे म्हाका दिसना की एखादे वेळ ही सेवा म्हणून सरकार जर पयशे मोडटा जर जाय जाल्यार ती लोकांच्या भल्या खातीर मोडटा, सेवे खातीर मोडटा. कदंबा जेन्ना आमच्यो कदंबा बस सर्विसीस जेन्ना गांवांत वता आनी 1-2 पॅसेंजर घेवन येता, आमी कदंबा बंद करनात की ती परवडना म्हणून, कारण ती एक सेवा आसता ग्रामीण भागांतली. हीच तशी आयलंडरा खातीर सेवा आसा. तांकां दुसरो मार्ग ना आनी उपायय ना. आमी एक तर तांकां तिकीट लावची पडटली, ना जर जायत जाल्यार जे अशें म्हणटात की इतको व्हडलो खर्च जाता म्हणून बंद दवरपाची. पूण सरकाराचें धोरण आसा, हें सरकार आसा तें म्हाका दिसता की अंत्योदय तत्वाचेर चलपाचें, प्रत्येकाक ही सेवा मेळपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ती चलयता. आमी ती फायदो करपा खातीर चलयना, तर ती सेवे खातीर जाता. ती एसेन्शियल सर्विसीस हातून भितर मोडटा. तुमी स्पेंड कितले करता, कितले खर्च जाता ना, म्हाका हें काडचें पडटलें. स्पेंड म्हळ्यार एक कंपोनंट नासता. तातूंत भितर तांचें भाडें कितलें आसा, तांचे रिपेर्स वर्क कितलो आसा, हें सगळें पळोवपाक गेलें जर जाय जाल्यार आमचे कडेन 36 रो फेरीज आसात. तातूंत प्रत्येकाचें कॅल्क्युलेशन हांव घेवन बसना. तांकां जाय जर जाय जाल्यार तांणी RTI मागचें आनी घेवचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.